म्हापशा बँक ऑफ इंडियाच्या ब्रांचीत बुधवारा सकाळ फुडें चोरी जाली। चोरांनी 12 लाखांक हात मारला। भर बाजारात बँक चालू असताना हो प्रकार घडला। चोर बँकेत आयले, कॅशराक खबरो सांगता सांगता तांणी 12 लाखांक हात मारलो। पुलिसांनी सुवातेर पावन पंचनामा केलो। पुलिसांनी बँकेचे सेक्युरिटीक चौकशे खातीर ताब्यांत घेतला। म्हापशा बँक ऑफ इंडियाच्या ब्रांचीन बुधवारा सकाळी फुडें चोरी जाली। दिसा उजवाडे भर शारान हो प्रकार घडलो। चोरांनी सुमार 12 लाखांची कॅश फारायली। बँक चालू असताना ही गजाल घडल्या। कॅशराक खबरो सांगता सांगता चोरांनी कॅशीचेर हात मारलो। पुलिसांनी येवन पंचनामो केलो। बँकेतल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यान दुबावित चोरांची पुलिसांक वळख कळ्ळ्या। पुलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासली। चोरी करपी एकलोच आसलो काय ताचे साथीदार आशिल्ले ते पुलीस सोदतात, मात एकलोय पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना। पुलिसांनी बँकेच्या सेक्युरिटीक चौकशे खातीर ताब्यात घेतला। Cash in the suitcase त्याच्यातून चोरून गेली। कॅश वॉज अबाउट 12,10,000 आणि त्यांनी तो भितर वचून काढून गेलो। आतां तेजेर आमी ऑफेन्स रजिस्टर केला आणि ऑल पॉसिबल एविडन्स जो आहा तो कलेक्ट करता। वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ एक्टिव्हिटीज। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। संसदेचे पावसाळी अधिवेशनाचे दुसऱ्या दिसा विरोधकांनी ललित कांड आणि व्यापम घोटाळ्या वेल्यान कामकाज जावंक दिलेंच ना। सरकार ह्या प्रकरणाचेर राज्यसभेत चर्चेक तयार जालो, मात विरोधकांनी पयलीं मंत्र्यांचो राजीनामो मागीर चर्चा म्हूण विशय तापोवन धरलो। लोकसभेतय तेंच जालां। विरोधकांची भुमिका एकच आसली तरी संसदेत सध्या काँग्रेस एकटी पडल्या। काँग्रेसीचे खासदार काळ्यो फिती लावन सभाघरांत आयले। Let me listen to her. ये क्या तरीका है? इस तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैडम, आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। House is adjourned for 15 minutes. Congress needs 15 minutes. Three benches should not pressurize me. Sit down. I have given the floor to Kumari Mayawati. Day one, let there be debate, discussion, and let the House decide. क्यों पोस्टपोन किया? क्यों पोस्टपोन किया? वो तो वही बता पाएंगे ना। पार्लियामेंट चल रहे तो बाहर प्रोटेस्ट करने में मतलब क्या है? 50 साल उन्होंने सत्ता में रहा है। बहस में भाग दो, अच्छा सुझाव दो और जो भी कहना वहां कह दो। और क्यों? ताळगांव आनी म्हापशेचे ओडीपी सगळ्यांक विश्वासांत घेवनूच फायनल करतले म्हूण उत्तर गोंयचो पीडीए अध्यक्ष मायकल लोबोन सांगला। पीडीए लोकांची जमीन ताब्यांत घेवची ना, लोकांक खंय तांचे जमनीचे डेव्हलप केल्ले प्लॉट दितले म्हणून मायकल उलयला। ताळगांव ओडीपीक सुमार 270 आनी म्हापशे 220 सुचोवण्यो आनी हरकती आयल्यात म्हणून मायकलान सांगला। डेव्हलप करपाक जमीन दितल्यांक योग्य भरपाय दितले म्हणून मायकल उलयला। The meeting of MAPSA farmers, only when LKS will prepare the preliminary drawing of MAPSA town planning scheme, we will have a meeting with them and we will show them, like supposing they are having 3,000 square meter of land, what will be their benefit? Going to get 30% land developed and around 30% of that their land will go for open space and other types of development like parking facilities, roads and other infrastructure which we will have to give for this town planning scheme. And the remaining portion will go for construction activity. And owner of a land or a tenant should not think that government is taking the land. We are going to give them developed plot with not simple FAR, that FAR will be little more than 250% also. We can even consider giving more FAR, even 350 we can give. गोंयांत 1 जून ते 22 जुलै मेरेन सरासरी फक्त 50 इंच पावस पडला। हरशी 22 जुलै मेरेन 66 इंच पावस पडटा। पावसाची तूट सध्या 25% पावल्या म्हूण हवामान खातें सांगता। फाटल्या 24 वरांत गोंयांत 2 इंच पावस पडला। गोंयांत सगळ्यांत चड सांग्यार 60 इंच आनी सगळ्यांत कमी दाबोळे 37 इंच पावस पडला। फुडले 2 दीस गोंयांत उटंगाराचो पावस पडूं येता म्हूण वेधशाळेचो अदमास।
घेऊ एक विराम.